नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान। शेनवारा सेल्फ एक्सिडेंटात नुव्या वेस्टर्न बायपासाचेर 2 जाण आगताक सोंपले, एकलो जखमी। नुव्या वेस्टर्न बायपासाचेर मोटारीचो कंट्रोल गेलो, मोटार वचून बायपास कुशीकच्या सिमेंटाच्या ब्लॉकाचेर मारली। जखमीक जीएमसीत एडमिट केला। हो रस्तो सुरक्षित ना आणि सुरक्षेची पावला उबारिल्ली ना म्हूण सेरावलीच्या लोकांनी कॅन्डल लायट मार्च काडपाचे थारायला। आज सकाळी सुमार 7 वाजता हांगासर नुवे गोरोटी वेस्टर्न बायपास रोडार एक मारेकार एक्सिडेंट जालो। हो फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा एक सिमेंटाचो स्ट्रक्चर आसा, जो वेस्टर्न बायपास रोड हो बांदतना हांगासर हे जे PWD ऑथॉरिटी जो वेस्टर्न बायपासाचे जे ऑथॉरिटीज आसा तांणी दवरलेलो तो अजून तसोच आसा। सो ही गाडी जी वेन्ना सावन मडगांव येताली ती सडनली हे स्ट्रक्चराक डॅश जाली आनी तातूंत आसले 2 जाण आगताक सोंपले। तसोच एकलो जीएमसीन एडमिट आसा। सांगचे म्हळ्यार हांगासर तशेंच एक दीस फाटीं सुराले हे स्पॉटार एक 19 वर्साचो भुरगो एक्सिडेंटान सोंपलेलो आनी आयज सेरावलीचे रेजिडेंट्स एक कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट करची आसात, कित्याक तांचे हेजे प्रमाणे हो जो रस्तो आहा हो एक्सिडेंट प्रोन आसा आनी हांगासर प्रॉपर रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट ना। प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस। तंबाखू आणि ड्रग्स स्कुलांनी पावले। खुद्द सत्ताधारी बीजेपीचे आमदार शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो म्हणटा स्कुलांनी तंबाखू पावले। सुरवात तंबाखूतल्यान जावन निमाणे भुरगे ड्रग्स ओडपाक लागतात। नोटाचो दोतोर शेखर साळकारूय म्हणटा भुरगीं ड्रग्साक पयशे मेळना म्हूण आवय बापायक बडोवपाक लागली। प्रकरणां इतल्यार पावल्यात, मेडिकल केशी येतात। आनी आमकां पयलीं दिसताली ही ड्रग्स बिग्स ओन्ली इन द कोस्टलाचे प्रॉब्लेम, मॅडमीचे प्रॉब्लेम अशें आमकां दिसतालें पयलीं। आतां आमकां वाळपय दिवचले साखळे म्हणजे हाव वी नो दॅट माय वायफ वॉज अ मेडिकल ऑफिसर, मागीर हेल्थ ऑफिसर जाली ती। यू नो पेरंट्स कमींग अगेन एंड अगेन विथ इंजरीज। तो आवय बापूय परते येतात, मारला आयज पडली म्हणटा आपूण, हांगा हें जालें म्हणटा। सेम पेरंट्स आर कमींग अगेन एंड दॅट मिन्स भुरगीं मारता घरा आवय बापायक बिकॉज दे डोंट पे देम टू बाय दीस। This is in the interiors, so you can imagine. And तांकां कशें तांकां कोण तरी नसरो एक बकरो जाय आसता, तो म्हणटा तुका फ्री दिता, तूं आनी एकट्या 2 जाणांक आपल्याक घेवन यो, अशें तें सगळें सुरवात जाता। सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड तांची सायकोलॉजी ऑफ भुरग्यांची। पण आय थिंक एज अ पेरंट्स, आनी आतांचे पेरंट्स कशें एकूच चलो आसता एकूच चली आसता। आमच्या वेळार 3 चलयां 4-5 आसतालीं, घरा चलताले आपले, कोण व्हडले चली आहा ते धाकट्या भुरग्यांक पळयताले। आता सगळी अपुरबाय, कित्याक एकूच चलो म्हजो, एकूच चली म्हजी, ना म्हणूं शकना। मोबायल घेवंक जाय, जेवताना ताका मोबायल जाय, ल्हान आसतना तो मोबायल पळयल्या शिवाय तो कोणाक घालना। आमी कावू बावू कावू कावू म्हण आवय भोंवताली बाबडी, कळ्ळें। सो आतांची परिस्थिती वेगळी आसा। सो बेस्ट एक्चुअली इज फॉर द टीचर्स। टीचर्स कॅन आयडेंटिफाय द स्टुडंट्स आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली। इट्स बिकम अ सॉर्ट ऑफ फॅशन। म्हाजो फ्रेंड करता, आपणें घेवंक जाय। सो डॉक्टरान सांगला ते प्रमाणे इस्कॉलांनी चालू जाला हें। इट हॅज स्टार्टेड इन स्कूल्स विच इज अ व्हेरी डेंजरस फेनोमेनन गोईंग ऑन। भुरग्यांक एंड दे आर द इजिएस्ट प्रे, कॅच देम यंग म्हणटा पळय तो तोले चालू आहा। एंड दिस इंडस्ट्री, गुटखा इंडस्ट्री, दिस टोबॅको इंडस्ट्री, दे आर हाय एंड पीपल, चड वयर ते। बट we as government, as health department, you know, it is very important, and as parents and as teachers, very important to see that our kids don't fall prey to this tobacco. आदलो अणभव मतीन धरून खाण खात्यान चिरेखणींच्या सुरक्षेक पावलां उबारपाची म्हूण वॉर्थ दिला। सर्क्युलरा प्रमाण चिरेखण आणि लीज धारकांनी उदक भरता त्या पिटांच्या सुरक्षे खातीर कितें पावलां उबारल्यात ते 10 दिसां भितर कळोवचे पडटले। लीज धारकांक 10 दिसांत कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट दिवचो पडटलो। मिना खणींच्या वाठारांनी सेफ्टी खातीर निर्देश। खण खात्यान सगळ्या चिरेखण लीज धारकांक महत्वाचे निर्देश दिल्यात। खण खात्याचे निर्देश अशे: चिरेखण लीज धारकांनी पिटा कडेन सुरक्षे खातीर पावलां उबारची, खणी भोंवतणी फेन्सिंग करची, मनीस जनावरां उदकाच्या खणीत बुडची न्ही म्हूण जतनाय घेवची।
हाचे पयलीं चिरेखणीत बुडून भुरग्यांक मरण आयिल्लें, ताचो उल्लेख सर्क्युलरान आसा. खण लीज धारकांनी 10 दिसां भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवचो. मायनिंग पिटाच्या सुरक्षे खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी पावसाच्या दिसांनी जतनाय घेवची म्हूण निर्देश दिल्यात. उदका स्रोत खात्यान मायनिंग पिटांतले उदक पंप करचे म्हूण सांगला. पावणी केल्ल्या 9 खण ब्लॉकांची सुरक्षा संबंधित कंपन्यो करतल्यो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम जाग्यार घालूक आनीक 10.5 कोटी लागतले. बेरेस्तारा PWDचे बसकेत चर्चा जाली म्हूण सुत्रां सांगतात. गेल्या वर्सा पावसात कोसळिल्लो ओपन एअर ऑडिटोरियमाची डेब्री उखलूक खंय 47 लाख मोडल्यात. आता मेरेन कला अकादमीच्या पुनरुद्धाराचेर 70 कोटी मायज मोडल्यात. सुधार कांयच ना. कला अकादमीची गोंयांत जेन्ना वास्तू उबी केली तेन्ना जवळपास 6 कोटी रुपयांनी ही वास्तू फूल उबी जाल्ली. आनी ताच्या उपरांत गेल्या 2 वर्सां पयलीं आमी पळयताले की कला अकादमीच्या रिनोवेशना खातीर खास आर्ट एंड कल्चर मंत्री तांच्यांनी टेंडर काडिनासतना ह्या कामाक सुरवात केल्ली. आनी ताच्या एका उपरांत म्हणल्यार गेल्या पावसाळ्यात हो जो ओपन ऑडिटोरियम स्लॅब आसा तो पडलो आनी व्हडलो इश्यू जालो की कला अकादमी रिनोवेशन केला जाल्यार स्लॅब कशें पडटा म्हणून सगळे गोंयकार प्रश्न विचारताले. ताच्या उपरांत पळयलें की ऑडिटोरियमांतल्यान एसींतल्यान उदक गळपाक लागलें. ह्या पावसांत आतां फाटीं पळयलें अशे तरेचे विविध जे आमचे कला अकादमीची कामां थंयसर प्रश्न येत रावले की कला अकादमीच्या कामांत बऱ्या तरेन जावंक ना म्हणून सगळे गोंयचे लोक विचारपाक लागले. ताच्या उपरांत आतां आमकां अशी म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार काल ब्रेस्तार दीस PWD ऑफिशियलांची एक मिटींग जाली आनी मिटींगेन त्या आनी एक टेंडर येवपाचो आसा अशें सांगलें की 10.5 कोटीचो टेंडर एक पास केल्लो आसा. आनी हो टेंडर आतां पास जाला उपरांत आनी फाटल्यान जे ओपन ऑडिटोरियमाचो स्लॅब जो गेल्या पावसांत पडलेलो तेजे डेब्रीज काडपाक जवळपास 47 लाख रुपीज जो टेंडर काडलेलो आसा. आनी आनीकूय अशी आमकां सुत्रांनी म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार आनी एक टेंडर येवपाचो आसा. सो अशा तरेचे परत टेंडर येत आसात. अजून पर्यंत सगळें कॉस्टिंग जालें जाल्यार 70 कोटी जालेले आसा. जर ह्या कला अकादमीचो घोटाळो जावंक ना जाल्यार परत सरकार टेंडर कित्याक काडटा हो एक प्रश्न गोंयकार आनी गोंयचे कलाकार विचारत आसा. हाचेर जे PWD मंत्री जावं आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री हांच्यांनी हेचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा. आतां तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता त्या स्लॅब आसा ताका स्लॅबाक सद्या पत्रे मारपाच्या कामाक सुरवात केलेली आसा. आनी आतां आमी कामगारांक उलयताले तो सांगताले की पत्रे एक 8 दीस दवरतले आनी 8 दिसा उपरांत चॅक केल्या उपरांत आमकां कळटलें उदक येतलें काय ना भितर आनी ताच्या उपरांत ताका स्लॅब घातले अशें आमकां तेणी म्हायती दिल्या. आतां खरें फट्टो तेजो ऑफिशियल सांगतलो बट अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या की हे पत्रे आतां सद्या टेम्पररी घातले आनी मागीर थोड्या दिसांनी स्लॅब घालतले. सो अशा तरेन सद्या कला अकादमीन घोळ चालू आसा. कितें प्लॅनिंग ना अशें आमकां दिश्टी पडटा. आनी हे जे टायल्स आसा तांकां क्रॅक गेलेले आसा आनी ते आतां फिल करपा खातीर हांगा कामगार आसा. सो अशा तरेचे हांगासर कामां सारके घोळ जाल्ले आमकां दिश्टी पडटा. आनी हाचेर गोंयचो कलाकार खास करून आनी गोंयचे लोक परत प्रश्न विचारतात की कला अकादमीनी फूल फ्लॅश रिनोवेट जावन लोकांक केन्ना उपलब्ध जातली. तेर PWD मंत्र्यान खास करून स्पश्ट उत्तर दिवपाची गरज आसा. स्टुडंटा खातीर कला अकादमीच्यान रुपेश रावत. 4 मतदारसंघांनी 90% ST लायन अंडरग्राउंड केबलिंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यात. सावड्डे आनी वाळपय मतदारसंघातल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम अर्दे पुराय जाले. फार्मागुडयेर GSE कॅम्पसात 1 मेगावॅट वीज निर्मितीचो प्लांटाचो सरकाराचो प्लान. वीज मंत्री सुदीन उलयला. फुडल्या 3 म्हयन्यांत खंय कामाक सुरवात जातली. गोंयांत 90% काम ऑफ ST lines underground cabling has been tendered in 4 constituencies and a part of Parkway constituency and a part of Savadde constituency in Ponda तालुका. आणि हाचे श्रेय हांव घेना इंजिनियरांक आनी म्हजे सगळे म्हाका जे कोणी आज पर्यंत हातभार लायलो ताका दिता. कारण 1965 ह्यो ST लायन फोंड्या येयल्ल्यो आनी त्यो सगळ्यो बिल्डर जाल्ल्यो आनी 90% कामां आमी टेंडर केली आनी तातूंतली जवळ जवळ 60% कामां वयर आमी 100% कामां केली. 30% कामां उरली आमी टेंडर केले तेचे ती कामां जवळ जवळ 60% कंप्लीट जाता. फॉर एग्जाम्पल मडकय मतदारसंघात ST लायन कंप्लीट जाली. फोंडा मतदारसंघात ST लायन 10% उरल्या ती एका 15 दिसांत कंप्लीट जाता. प्रिवाळ मतदारसंघात ती कंप्लीट जाली. शिरोडा मतदारसंघात जवळ जवळ 30%
काम चालू ना कंप्लीट जावपाचें आसता, म्हणजे टेंडरींग जावन काम कंप्लीट जाता. आनी आमचे जे चीफ इंजिनियर, प्रिन्सिपल गोवा इंजिनियरींग कॉलेज अशी मिटींग जाली, हाय पावर मिटींग जाली आनी ती कंप्लीट करपा खातीर फुडल्या 3 म्हयन्यांत आमी काम चालू करपाचें अशें ठरयलें. काय NGO स्वताक राजकीय पक्ष समजतात. लोकसभेक त्यांची ताक कितें तें खंय स्पश्ट जातलें. मंत्री सुदिनाचो आरजीचेर फार. आरजीचो मुखेली मनोज म्हणटा सुदीन जाणटो जाता तशें ताका विसरपाचें दुयेंस बादला. पक्ष मानिना जाल्यार आरजीन बेकायदेशीर वेंचणूक लढयल्या म्हूण वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ करची. मनोजाची चॅलेंज. पूण काही जे पक्ष आतां जाल्या पळय, हांव तांकां पक्ष सुद्दां म्हणना, NGO ते वर्क लायक NGO. तांकां फक्त सुधीर ढवळीकार दिसता. तांकां बाबा त्याचो अर्थूच कळना. एक रिक्षा आसूं किंवा टेम्पो आसूं ताचेर उबें करून पत्रे येता. पत्रे जेन्ना वयर उबे येता ताची जिम्मेदारी आसता की वयर वायरी आसा, त्यो वायरी लायव्ह वायरी आतां पत्र्याक जर लागत तो इट इज अ फॅक्ट की तो मेलो ना. एक देवाचे उपकार ते. हांव NGO म्हणटा, हांव तांकां पक्ष म्हणटा. तुमकां आतां मतां कितली पडटली त्याच्या वयल्यान त्या पक्षाची हें तुमी डिसायड करा, पत्रकारांनी डिसायड करता. मजगती आरजीचो मुखेली मनोज परब म्हणटा सुदीन आरजीक पक्ष मानिना जाल्यार बेकायदेशीर वेंचणुकेक देंवता म्हूण वेंचणूक आयोगा कडेन सुदिनान आरजी आड कागाळ करची. सुदीन जाणटो जाता तसो खंय काय गजाली विसरपाक लागला. हांव ढवळीकाराक इतलेंच सांगपाक सोदतां, तो आतां जाणटो जाला, म्हातारो जाला. जशे जशे लोक जाणटे जाता तशे ब्रेनाचेर इफेक्ट जाता, याददाश्त कमी जाता, थोड्यांची स्मरण शक्ती वयता, थोड्यांचो ब्रेन रॉंग डायरेक्शनान चलपाक लागता. हेतूंतलें कितें ना कितें ताका जालां आसतलें. जर ताका जावंक ना आनी तो सगळे आपल्या शुद्धीन जर उलयता, मन बुद्धी सारकी दवरून जर तो उलयता जाल्यार तेणे आयच्या आयज वचोन इलेक्शन कमिशनान कंप्लेंट घालची की एक NGO हेणे 2022 इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार निवडून हाडला इल्लिगली. आनी आतां परते तेंच्यांनी पार्टीच्या नांवाचेर फुटबॉल सिम्बॉल घेतलो आनी इलेक्शन कमिशना कडल्यान तेंच्यांनी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हणून तेंच्यांनी करून घेतले अनकॉन्स्टिट्युशनली. विरेश बोरकर जो आरजीचो MLA म्हणून भितर आसा, जेका तूं पार्टी मानिना, तेचे पयलीं डिस्क्वॉलिफिकेशन पयले घाल फर्स्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 जून ते 31 जुलय मजगती वर्सुकी दर्या नुस्तेमारी बंद. नुस्तेमारी खात्यान कळवणी काडला. रापण, मानस, गरोवणेची पारंपारीक नुस्तेमारी चालूच उरतली. बोटी ट्रॉलर ना. मोठ्या कमर्शियल पावड्यार नुस्तेमारी करपी नुस्तेमारांक ट्रॉलर्स घेवन दर्यांत वचपाक बंदी. जेटी सील, डिझेल पुरवण बंद. 31 जुलयाक मध्यान राती सावन नुस्तेमारी परत सुरू. फिशिंग बॅन आमचे 1 जून टू 31 ऑफ जुलै 60 days बॅन आसा. वी हॅव ऑलरेडी टेकन आउट द नोटिफिकेशन, पेपराचेर घालिल्ली आनी वी हॅव ऑल्सो सर्क्युलेटेड ऑल द लेटर्स टू द मामलदार्स, टू कलेक्टर्स, to Coast Guard, to Coastal Marine Police, so that the ban is enforced in toto. We have also placed our staff, my fishery surveyors, officers are there all around right from Pagnan to Concord, all along the coast to see that the ban is enforced very well. Okay, so कोणी जर फिशिंग करपाक गेले जाल्यार तेजेर एक्शन जातली. Yeah, if any illegal fishing happens during this period of time, like every time, cases will be filed with the including officers. एडवान्स भलायकी डायरेक्टिव्ह चालीक लावपाक पावला मारपी गोंय पयलें राज्य. AMD चालीक लावपाक वावुरप्यांक हायकोर्टाचो जुईत सोनकान परबी दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या इतिहासीक निर्णया उपरांत लिव्हिंग विलाचें म्हत्व जाणून घेवपाक लोकांनी फुडें येवचें म्हूण जुईत सोनकाचो उलो. हायकोर्टात जाल्ले कार्यावळीत AMDच्या पुस्तिकेचें विमोचन. द इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा चॅप्टर, द गोवा स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी and the Goa state administration have all come together and made a beginning. And I must say that Goa is the first state which has formalized to some extent the implementation of the directives
issued by the Supreme Court of India. And that is what is the significance of today's momentous occasion. I mean, let us be fair that all of us have these thoughts. It's not just the people of Goa, but people all over. But there is always a difference between having good thoughts and taking the first steps to implement them. So this is just the beginning. I'm sure there are going to be teething issues, which we are all confident we will overcome. But the importance of today's occasion is that this is the first step in a correct direction. And I compliment all those who are involved in taking this first step. आज लोकसभा वेंचणुकेचो 7वो आणि निमाणो टप्पो. वट्टा 57 लोकसभा सीट आणि ओडिसाच्या 42 विधानसभा सीटां खातीर जातली वेंचणूक. 10 कोटी वयर मतदार, 1 लाखा वयर पोलिंग स्टेशन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरून सुमार मायज उमेदवारांचो फुडार आज मतदार थारायतले. मतमोजणी आणि निकाल 4 जूनाक. म्हापशा गणेशपुरी, अहमद देवाडी आणि संदेश साळकाराक मारबळय करपी तिगांक पुलिसांनी धरले. श्रीधर किल्लेदार, अभिषेक पुजारी आणि मंथन चारी म्हणटा त्या तिगांक अटक. 3 जाण खंय फरार. अटक केल्ल्या तिगांकूय 7 दीस पुलीस कस्टडी. वैयक्तीक वादांतल्यान शुक्रारा फातोडेर मारबडय करपाचो प्रकार घडिल्लो. नमस्कार. काल गणेशपुरी म्हापसा हांगासर एक खुनी हल्लो जाल्लो आसा. त्या केसीन आतां पर्यंत पुलिसांनी 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. श्रीधर किल्लेदार, अभिषेक पुजारी आणि मंथन चारी तांकां आतांच म्हापशा JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान तांकां 7 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा पुलीस कस्टडीन. आणि आमकां मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे 3 जाण एक्सपंडींग आसात. तांकां म्हापसा पुलीस सोदतात. स्टुडंटा खातीर संरक्षण दवरतात. राती कडेन मडगांवसान कारवार वचपी SUV गाडयेन 3 म्हशींक धपको दिलो. 3 म्हशींक आगताक मरण. जाल्यार दुसरे कडेन ट्रकान धपको दिल्ल्यान आनीक 2 म्हशी सोंपल्यो. रस्त्याक लायट नाशिल्ल्यान स्पीडीन येवपी गाडयांक रस्त्यार मुखार कितें आसा तें दिश्टी पडना. ताका लागून एक्सिडंट म्हूण थळावे मिडिया मुखार. काल 9:30 सुमार हांव येतालो मडगांवसान आनी एक XUV मडगांवसान कारवार वयताली. हांगा मनोहर बायपास हायवेचेर पाटणी आयल्यान एक 10 म्हशी मदीं येयल्यो आनी XUVन सरळ तांकां धपको दिलो. 2 म्हशी ऑन द स्पॉट रस्त्यार मेल्यो आनी 2 सायडीन पळोवन उरल्यो. हांवें येयलो आनीक पयल्या 2 म्हशी मेल्या रस्त्यार. आनीक हांवें PIक फोन केलो काडपाक. अशें जालां. 5 मिनटां पुलीस धाडले हेल्प करपाक म्हाका. आनी आमी त्यो म्हशी रस्त्यार मेल्यो त्यो काडून सायडीन दवरल्यो. आनीक रस्तो बी आमी धुवन जे ब्लड पडले ते धुवन आमी घरा गेले. आनीक तशेंच ह्या हायवेचेर ज्यो लायटी आसा, स्ट्रीट लायटी आसा, त्यो कितलेशे दीस जाले पेटनाय. आनी हांगा रातीन सामकी काळखाची साम्राज्य जाता. सो ज्यो हायवेन ज्यो स्पिडीन गाडी वयता तांकां दिश्टी पडना रस्त्यार म्हशी आसा काय कोण आसा तो. सो आमी अपेरंटली हायवेचे इंजिनियर आसा तांकां फोन केलो बाबा लायटी पेटना म्हण. सो तेंगे रिप्लाय बरो नेग्लिजंट टायप आसलो की ते म्हणटा की लायटी इलेक्ट्रिसिटीन सारके करपाच्यो. पूण एज फार एज आमी जाणाय जे कॉन्ट्रॅक्टर जे रस्ते बांदताय त्यो मागीर लायटी मेंटेन करपाच्यो. ज्यो मेंटेन जायनाय. रातीन हांगा एक लायट पेटना हायवेचेर आनी ज्यो गाडी ज्यो वता सादारण 100 क्रॉस स्पिडीर वयताय. आनी अशी मदीं येयल्या मागीर लोकांल्या जिवा धोको आसा आनी त्या मुख्य प्राण्याल्या जिवा धोको आसा. आनी सकाळ फुडें जेन्ना हांव उठोन परतो जेन्ना वचपाक गेलो मागीर कामाक तेन्ना वाटेर पयल्या आनी 3 म्हशी ट्रकान मारून उडयल्लो. सो सादारण कालच्या दिसाकच 5 म्हशी मेलाय हांगा रस्त्यार. आनी रातीन मेन रिजन म्हळ्यार रातीन लायट पेटना हायवेन. तेका लागून म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी घडटाय. सो खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाक गरज आसा. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.